आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप जाणबाईच्या पुस्तका वेलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. जो आसा ताची वळख घेवंक पावूंक नात तो केल्ल्या वस्तूंचेर मौन दवरून त्या वस्तूंच्या घडणाराक वळखूंक ना ती मनशां सैमानूच पिशीं. आयचें पयलें वाचप जाणबाईच्या पुस्तका वेलें खरेंच जाणबायेची आमकां वळख दिता. इंग्लीश भाशेन अशें म्हणलां, इफ यू मूव अरावंड एज अ सायंटिस्ट you will see nothing, but if you go as a mystic you will discover God. Yes, संवसाराचे रचनेक आमी दोन तरेन पळोवंक जाता. तूं एक सायंटिस्ट कसो भोंवल्यार तूं फकत प्रश्नच विचारूंक उरतलो, हें कशें आनी तें कित्याक. पूण भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयता ताका सगळ्या जाग्यार आनी रचनेंत देवूच दिसता. हो संवसार सोबीत आनी सुंदर रचून देवान आमकां दिला, पूण ह्या रचणाराक आमी वळखना म्हूण आयचें पयलें वाचप शीण करता. भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयतात तीं सुभागी, कित्याक तांकां खंयच्याय वेळार तांच्या जिविताचो शेवट पर्यंत पावल्यार कसलीच भिरांत आसची ना म्हूण जेजू शुभ वर्तमानांत उगडापें करता. तीं ताका आतां पळयता त्या उदीक ताचें सासणाक मूक मूक पळयतलें. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करो आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.